रे बाबा ते मल्टीपर्पज हॉलाचे मॅडमनी ते हे केलेलं फायनल इन्स्पेक्शन केला आणि मोस्ट प्रोबेबली हे इनॉग्रेशन 10 तारखेक जातले मंडे. सगळे 90% काम झाला. बारीक बारीक उरले बारीक आजच्या 4 दिसांत जातले आणि हे काम मॅडमीन फुडाकार घेतला म्हणून चड हे बेगीन जालें. एवरी टायम ती म्हणटाली कितें जाता ती सो वयता कितें ना तें, पण तेणी सगळ्यो फायली खंयच्या डिपार्टमेंटाक कितें काम आहा धबधब करून केला आणि ती खंय तरी भायर गेल्ली त्या कारणान ती बेगींतल्या बेगीन करून गेला. कित्याक असले मल्टीपर्पज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट आणि हे तुमच्या म्हणजे म्हाज्या गांवांत म्हाज्या विलेज पंचायतीक सगळ्या कोणाक फेसिलिटी मेळोंक जाय. बालवाडी आसूं, कॉन्फरन्स आसूं, कराटे कितें शिकयता तशें, हेल्थ आसूं, पण हे बऱ्यांतलें बरें काम जालां. हे मॅडमीच्या अंडर तसोच तिजो सहकार आमचो हेल्प मेळ्ळा, सरा कडसून मेळ्ळा आणि अशेंच तिच्या कडसून फुडें बरी बरी कामां जावची. कम्युनिटी सेंटर ग्राउंड प्लस ऑलमोस्ट 2 बिल्डिंग चे फायनल इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ली आहा आनी आमचे मदें आमचे सरपंच बाय निकोल डेप्युटी सरपंच बाब आमचो सागर, आमचे दोगूय वॉर्ड मेंबर अशोक, विश्वास, आमचे GTDCचे सगळे ऑफिशियल्स येयल्ले आहा, आमचो सेक्रेटरी आहा, प्रेस मिडिया. आयज आमी आमचे फायनल इन्स्पेक्शन बिफोर द इनॉग्रेशन आनी आमी इनॉग्रेशन आमच्या ऑनरेबल CMन टेंटेटिव्ह डेट 10 तारखेर 4 सांगलेली आहा. सो ही वास्तू आमच्या वेल्ला काणकाच्या सगळ्या नागरिकांक कम्युनिटी सेंटर फॉर द विलेज ज्या सुवातेर आमचे महिला मंडळांकूय कसले ट्रेनिंग जाय जाल्यार आतां सद्याक तांकां फर्स्ट फ्लोर पंचायतीचो बांदलेलो आहा हॉल, बट अदर दॅन दॅट ऑल्सो दे कॅन यूज हियर. इट इज विथ AC. सगळे आमचे रूम AC फिटेड आणि there will also be a room for bank if they want to give the place premises, a small shop for the bank, for the post office आणि कोल्ले तांकां which will earn some revenue for the panchayat. व्हडले हॉल हा वयर आमी चिंतला फुडाराक एक धाकटुलें जिमूय आमच्या ह्या भुरग्यांक ह्या वेल्ला काणकाच्या भुरग्यांक जिम घालून दिवपाक. दॅट इज द सेकंड स्टेप. बट रायट नाव आमी येदे व्हडले बिल्डींग अंडर गोल्डन जुबली फंड्स 3 crores 3 कोटीचे प्लस सम अमाउंट केल्ले आहा. आमी खऱ्यानूच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा, ते फायनान्सान साकून पास केले. आमच्या मवीन सराक देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या पंचायत मिनिस्टराक, आनी तोहेच रोहन कावंटे आमचो ट्युरिझम मिनिस्टर, बिकॉज दीस वर्क गॉट एक्झिक्युटेड थ्रू GTDC. ते गोल्डन जुबली फंड्स आसले आमच्या पंचायत मिनिस्ट्रीच्या खात्यान डिपार्टमेंट, बट एट दॅट टायम द एक्झिक्युशन वॉज डन थ्रू GTDC. सो एक्झिक्युशन GTDCन साकून केल्लें आहा. हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक परते देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज फायनल इन्स्पेक्शनाक मुद्दम सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक सांगलेलें यात आनी तुमचें कितें उरलां सजेशनां कितें उरलां जाल्यार सांगात म्हणून आमचे GTDC बाय अंबिका आनी ताच्या आख्खे सगळ्या ऑफिशियल्स सगळे कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूय खऱ्यानूच देव बरें करूं म्हणटा. कितली इन्स्पेक्शनां केली आमी कितलेच 3 म्हयन्यांनी फुडें एक इन्स्पेक्शन करताली आमी. सो नाव इट इज फायनली रेडी अँड वॉट एवर लिटल वर्क्स आर रिमेनिंग बिफोर द ग्रँड डे. हांव आयज इन्स्पेक्शन करपाक गेलें आनी रिक्वेस्ट करता सगळ्या आमच्या वेल्ला काणकाच्या भाव भयणांक 10 तारखेर 4 हांगा सगळ्यांनी येवचें आनी तुमचे वास्तू तुमची कम्युनिटी सेंटराक इनॉग्रेट करपाक हांगा सगळ्यांनी हाजीर रावचें. Thank you very much. God bless. Thank you. Today was the final inspection. Before this also we've done 2-3 inspections and finally our community center is ready and we will be inaugurating it on the 10th of this month, that is Monday at 4 o'clock along with CM sir and Madam Delilah, Michael sir also. So we are looking forward to the inauguration and we are looking forward to starting this community center. I think this is one of the biggest projects over here in Vedla Kanka. And हांव मॅडमीक कालजान देव बरें करूं म्हणटा
कित्याक तिका लागूनच हे सगळें जालेलें आहा एंड इट्स रेडी एंड होपिंग टू सी ऑल ऑफ यू ऑल एट द इनॉग्रेशन. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.